धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप। आख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा सवत्सायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून तो वाडत वेताली। गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदेंत रावतल्या भोक्तांशी पावलो। थंय ताका एनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो। 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो। पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता। उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर। आनी तो रोखडोच उठलो। लिदेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सगळीं भावार्थ धरून सोम्याशी परतोलीं। जोप्पा नोगरांत तबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोक्तीण आसली। आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली आनी भीक दिताली। त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली। तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली। लिद्दा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें। ताकतीन दोगा मनशांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये। तांचे बराबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतूच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो। ताका वेडो घालून सगळ्यो विधवा रडताल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो। पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडलीं आनी दिंबी घालून मागणें केलें। उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोवन ताणें म्हणलें, तबिता, उठ। तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली। हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें। ही खबर सगळ्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो। सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां असो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों। सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों। जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो। सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणो पाळतलो। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोक्तांचें मरण भोव मोलादीक। जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो। हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत। म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय। सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों। जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो। उद्गार। तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत। तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान।
जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणतात म्हूण आपणाचेच वस्तुंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय सोडटाना तुमी देखशा जाल्यार. आत्मो ही जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलें, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोंवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? शिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्याव? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.